साश्टीकार एखाद्या वेळी सगळे येवकार आजचो दीस जर पळयलो जाल्यार आमचे मिराबागचे बंधाऱ्या खातीर विरोध करपी ते आज तांकां मडगांव येयले आज टोटल फूल जर दीस जर पळयलो जाल्यार फकत हांगा मडगांवां न्ही मडगांवां हांगा लोलया बंदराचेर निशेध जालो ताचे फाटल्यान सद्याक आमी आतां हो जो जेन्ना ही कार्यावळ करतात तेन्ना मिराबागचे लोक आमचे मडगांव पुलीस स्टेशनाचेर ठाण म्हणून बशिल्ले आसात आज मिराबागकारांक सपोर्ट दिवपा खातीर कुडचड्याच्या व्यापाऱ्यांनी आपले बाजारपेठ अर्दवर बंद दवरली थंय आमचे परवरी विधानसभा अधिवेशन चालू आसतना 4 जाणांचो निशेध केलो म्हणजे सद्याक जर पळयलें जाल्यार बंदारो पेटपाक लागला अशें म्हणल्यार हरकत आमची ना आनी ह्या सामके ज्वलंत विशयाचेर आमी चर्चा करपाक आयले ते प्रदीप बाब काकोडकार आसले प्रदीप बाब काकोडकार हे वेवसायान सीए आनी वेवसायान सीए परस म्हाका दिसता की असल्या चळवळींनी ते सगळे असतात आनी मेन म्हणटा हे जरी सावड्ड्याक चालू आसले तरी तांकां सपोर्ट दिवपा खातीर कुडचड्या वयल्यान जो सपोर्ट मेळटा ताजे ते तातूंत भितर प्रदीप बाब आसा दुसऱ्या आमच्या अमर बाब नायक म्हणटा अमर हेय एक्टिविस्ट म्हणल्यार सद्याक जी आमचे शेळवणां जेटी येतात ते हाका तांचो विरोध आसा सो आज जर सगळें जर पळयलें जाल्यार एक तरेक म्हाका जाय की प्रत्येक कडेन विरोध जावपाक लागला हांव तशें म्हणटा विरोध करची न्ही अशें म्हणटा म्हणल्यार प्रत्येक गोष्टी विरोध कित्याक करपाक जाय ह्या प्रकारन म्हणटा हांव प्रत्येक कडेन विरोध जावपाक लागला चिमला विरोध जाता मागीर सातांद्रे विरोध जाता ह्या वटेन मिराबाग विरोध जाता बाकी कडेन आमचे वास्को आमचे कुठ्ठाळी विरोध जाता हे जर सगळे पळयलें एकंदर कितें चल्लां काय म्हणलें म्हाका दिसता विरोध जावपा फाटलें कारण म्हणल्यार देर इज नो ट्रान्सपरन्सी जेन्ना खंयच्याय गांवांत हे प्रोजेक्ट हाडटात दॅट इज टू बी with the consideration of the people around the environment so ती स्टडी करून आसपाक जाय and I am always for bottom up approach म्हणल्यार गांवांत सांगपाक जाय आमचे गांव कितें जाय आतां प्रॉब्लेम कितें जाला दिल्ली सांगता की मिराबागांत कितें वचचें तुगेले आमचे चिमला कितें वचचें सो तुम्ही करूं शकनात की गांवाचो तुमकां अभ्यास ना दिल्ली बसून ते गुगल मॅपा वयल्यान काडले आनी हे हांगा करया रे असल्याची गजाल न्ही इफ यू हॅव ट्रान्सपरन्सी इफ यू टॉक टू पीपल इफ यू टेक पीपल इनटू कन्सिडरेशन जाल्यार हे असले जे विरोध आसात ते त्या लेवलाचे बंद करपाक बट आतां तुमी सांगले मिराबागान आतां प्रेझेंटेशन ते ताजेर येवया पण एक अमर म्हाका तुजें आतां प्रदीपान म्हणलें की दिल्ली सांगपाक जाय हांगा सांगपाक जाय हो जरी मुद्दो मानना जाल्यार तुमी जे पंच सरपंच जे कोण निवडून ते तुमचे आमदार हे तुमची जबाबदारी न्ही ते लोकांची जबाबदारी सो गांवांक कितें जाय ते जर हे करतले जाल्यार तुजे पंचांनी आनी आमदारांनी आनी सांगपाक जाय आतां तुजे जर हे तुगेले जर हो पळयलो मिराबागचो बंधारो पळयलो जाल्यार सगळे म्हाका दिसता पंच बंधाऱ्याक सपोर्ट करता आमदार सपोर्ट करता ह्या वयल्यान दुसरो कुडचड्यार तुगेलो आमदार तोय सपोर्ट करता सो अशें कशें वयल्यान खंय सांगला तुमचे कडेन सकयल्यानूच ताका मान्यता मेळना अशें जालना हें मान्यता मेळ्ळ्या सकयल्यान अशें म्हणपाक शकना आमी कारण आतां प्रदीप बाबा म्हणटा तशें दिल्लीच्यान आमकां सांगता जेन्ना दिल्लीच्यान सांगता दिल्लीच्यान तुजे जे आमदार आहा खंय सायबा म्हणटा काय कितें अशें आतां प्रश्न जालो ना कारण तांचें उत्तर काय ताचेर कांय ना किंवा आमी त्या बंधाऱ्याक सपोर्टान काय ओपोजन हेजेरूय कांय ना मौन उरता अशें ना की आमी बंधाऱ्या बरोबर आसा किंवा ओपोजन अशें कांय ते उलयत ना ते चुपचाप रावल्या थंड रावल्या सो हेजो अर्थ कसो लोकांनी घेवपाचो तो आतां लोकांनी चिंतचें पडलें की बाबा ते बाबा फॉर आसा काय वेस्ट आसा काय तेंका उलोवपाक मेळना काय प्रेशर आसा काय कितें अशें कितें तरी एक दुबाव येता सो पूण एक्झॅक्टली कितें दुबाव कितें बंधारो कित्याक नाका म्हणटा एक फकत आज आमचो गिर्याक जेन्ना वयतालो कॅप्टन गिर्याक ताणें 2 मुद्दे एक म्हणटात ते एक खंय तरी कॅम्पाकोलाक येवपा आहा ताका हे दिवपा खातीर उदक ताका चड लागतलें तें उदक दिवपा खातीर येयलें दुसरें म्हणटा तो हें उदक फुकतकीर उदक वाडटलें आनी कोण तरी एकलो आमदार थंय बोटींग करपाक सोदता म्हणून सो दीस इज हातूंत कितें आसा तर ते काय हे वेले वयर अशें आरोप जाता ना हातूंची जो पर्यंत सरकार सांगना आमी हो बंधारो कित्याक करता तो पर्यंत असले जे सस्पिशियस कॉल्स आसात ते लोक घेतलेच हातूंत काय व्हडले वायट करपाचें बरें करपाक कांयच ना
जो तुम्ही जर पहिले सांगितले हो बंधारो ह्या गोष्टी लागून जाता, एग्रिकल्चर लागून जाता, ह्या गावात उदक ना म्हणून ह्या उदक वचूंक शकता. तुम्ही कांयच सांगले ना, तुम्ही डायरेक्ट आयले लागले करपाक. सो जेन्ना तुवें लोकांक कॉन्फिडन्सान घेतलो ना, लोकांक ताजे बद्दल प्रेझेंटेशन दिलो ना, तुम्ही लोकांक म्हायती दिली ना, तेन्ना असले जातले. आणि बट येस इंडस्ट्री सी इरिगेशनाचें काम आमचे डब्ल्यूआरडीचें काम इरिगेशन फॉर एग्रिकल्चर पिवपाचें. आतां कॅम्पाकोला म्हणून ती येवपाचें अशें आमी आयकलां आमगे पंचवाडी. थंय लोकांक काय खबर ना कंपनी येता. त्या सायडीक कोण म्हणटा मांडोळी पॅलेट्स, ती कोण तरी दिल्लीच्या पॉलिटिशनाच्या सोयऱ्यान घेतल्या, ताका लागून तांच्या उदकाचो प्रश्न भागोवपाक हें अशें करता. ताका कितलें लागता उदक तशें? 2 MLD पर डे. म्हणजे जितले गांवां लागता तितले तांकां लागता. एक फॅक्टरी. सो बेसिकली देर इज मूळ कितें ट्रान्सपरन्सी ना, फुटींगपणा करपाचो आनी लोकांक फुटोवपाचो असो कितें तरी एक प्रयत्न दिश्टी पडटा. कित्याक हे सांगपाक भितात. भितात म्हणल्यार हो आतां भागात येवपी आतां तिसरो एकूच प्रोजेक्ट पूण तिसरे कडेन तिसरी सायट. हाजे पयलीं हें जाल्लें, हाजे पयलीं एक तारीख क्लियर केल्लें की हो आमी हें करतात ते हांगसाकून म्हणजे 60 MLD पयलीं 30 आशिल्ले, मागीर 30 जाल्ले 60 जाले, आतां 60 जाले. ते आतां काडून ते आमच्या मुखेलले म्हैसाळ घालपाचे आनी थंयच्यान लिस्ट करून लोकांक उदक पावोवपाचें. तांचो एक आसा. पण पळय लोकां म्हणना इंडस्ट्री म्हणना. सो लोकांक गरज ना. म्हाका सांग खंयच्या वाड्या वयल्यान तुका रिक्वायरमेंट आयला? आज ते 60% ना गव्हर्नमेंट सायड सांगता. ते कितें सांगता की 1-2 म्हयन्या पयलीं आमचो पावस लेट जालो, ताका लागून थंय ड्रॉट टायप सिच्युएशन जालें, ताका लागून आमी प्रोविजन म्हणून करता. ते म्हणटा कितें ते सगळें तापतलें अशें ना, आमकां जर जाय 60 जाल्यार 60 घालतले, 10 जाल्यार 10 काडटले, 15 जाल्यार 15 काडटले. आनी दुसरें म्हणटा ते तुका तो हुवार येतलो, हातूंकय हें काय ना म्हणटा ते हें करपाचें म्हणटा हुवार आयले आनी ते उक्ते करतले. सो हुवार आनीक तुमचें ना म्हणटा असो तांचो एक हें आसा. सो म्हाका कितें दिसता गेले आतां तुमी म्हणलें की लोकांक उदक ना ताका लागून ते प्रोजेक्ट वचूंक. आज गव्हर्नमेंट सायडीचेर गेलो जाल्यार म्हैसाळ डॅमा भितर 65 to 70% उदक आसा. सो आतां हो आमी जो घ्याय ऑलमोस्ट इन मार्च. सो जेन्ना आमचे कडेन इतलें उदक आसा, सो हे जे आसा लोकांक पिवपाचें ते म्हणटा अशें जर ड्रोन टायप जर ड्राफ्ट टायप जर हे जालें 2 वर्सां पयलींचे हे दाखयता जाल्लें म्हणून ना. आतां सायडीचे फिगर मागले तुम्ही तुमची सायड जर पळयली, तुमी जे क्वॉन्टिटी ऑफ वॉटर इन म्हैसाळ डॅम पळयलो जाल्यार खंयच दिसना देर इज अ स्कॅरसिटी वॉटर. खंयच्याच विलेजींतल्यान गांवांतल्यान रिक्वायरमेंट तुमकां आयलो ना. सो दीस इज प्युअरली फॉर इंडस्ट्री. आनी ज्या तरेन आज असेंब्लीक आमचे डब्ल्यूआरडी मिनिस्टर जालो आमी करतलेच म्हळ्यार हातूंतल्यान दिल्लीचो प्रेशर आमकां जितलो करतलेच म्हणटा तितलो प्रेशर चड म्हणून लोकांक खबर. क्लॅरिटी आमी जेन्ना ट्रान्सपरन्सी म्हणटा न्ही, क्लॅरिटी गव्हर्नमेंटाक ना अशें दिसता एक कोटींतल्यान दुबाव येता. कित्याक सगळी क्लॅरिटी आसा तुमकां दाखोवपाक सोदना. म्हणटा पळय तशी परिस्थिती. कित्याक पयलीं एक तेणी फिगर दिलो 200 कोटी कितें तरी, मागीर 250 कोटी काय 280 कोटी, आनी आतां म्हणटा पळय 400 कोटी. म्हणजे हो फिगरूय तुमचो फिक्स जायना. 50 MLD 60 MLD 40 MLD तोय तुमचो फिक्स जायना. जर तो प्रोजेक्ट जर तो स्टडी करून तुम्ही दिला बाबा ह्या गांवांत कितली जाय, ह्या गांवांत कितली जाय, तेंचे कडेन तो फिगर एक्झॅक्ट आसपाक जाय आशिल्लो. आनी तेजो जो खर्च आहा तोय तेंचे कडेन आसपाक जाय आशिल्लो. जेन्ना तूं खणपाक सुरवात केली तेच दिसा तूं जर तुजी फिगर सांगतात तेजो अर्थ कितें जालो? खंय तरी गव्हर्नमेंट कन्फ्युजन आसा अजून पर्यंत. हांगा आतां जर एक गांवांतलो मनीस एक सादें 200 स्क्वेअर मिटर घर काडटलो, 250 स्क्वेअर मिटर जाल्यार कोणे पंचायतीक एनओसी मागल्या आनी कोणे कन्स्ट्रक्शन लायसन्स मागला हाजो सविस्तर रिपोर्ट आमच्या लोकल डिलिव्हरी आसता. आनी हेजे व्हडले प्रोजेक्ट येतात आनी हांगा कांयच खबर ना आमी मानपाक आमी तयार. ओके, बाकीचे टेस्ट जर जावपाक सॉइल टेस्ट जावं किंवा बाकीचे एनवायरमेंटल असेसमेंट जाला न्ही. मेन म्हळ्यार डीपीआर आसा न्ही, खंयचोय प्रोजेक्ट जेन्ना वता डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आसता. हो प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो आसा हो आनी कित्या लोकांक मुखार मांडलो ना. ते मांडपाक सोदतात तुमी. आमी आतां सगळें जालें. आतां तुगेले व्हंकल पयली व्हंकल तूं आतां लग्ना तयार जाली आनी आतां तूं ह्या आमंत्रण छापाक जालें. आतां ऑलरेडी तुवें आतां सगळें दाखयता चोरून जालें आनी आतां कुंडली सोदता तो. पूण आतां जर दाखयता
तो दाखयता तांकां हियरींग घेता तर एकदां आयकून घेवपाचे कित्याक मनस्थिती कित्याक ना लोकांची ती मनिस्ट्री लोकांक आज तांचे विश्वास ना मेन मुद्दो कितें आसता खंयचोय प्रोजेक्ट आसा विश्वास आसता आमकां ह्या लोकप्रतिनिधींचेर विश्वास आसता तेन्ना हांव बिंदास आसता आयकता समजून घेता पण जेन्ना आतां लोकांचो विश्वासूच उरलो ना म्हजो प्रश्न आतां तुमी म्हणटा आतां आयकून घेवपाची मनस्थिती कित्याक ना हांव उलटो घालता की सरकाराक हो लोकां मुखार मांडपाची पयली मनस्थिती कित्याक नाशिल्ली काय तुमी लिपोवंक सोदता तुमकां कितें मेळ्ळा सो दॅट दे हॅव टू एक्सप्लेन द बॉल इज इन दॅट कोर्ट आयज पळय तांकां 25 दीस जाल्या जे दिसा ते बसले पयल्याच दिसा तुमी तांकां मान आशिल्ले ह्यो गोश्ट्यो बाबा तुमी कित्याक बसले हांगा हे गोश्टी इतल्यो क्लियर आसा तुमी आज कित्याक बसले हांगा 25 दीस कित्याक तुमकां रावपाक पडले सांगपाक की आमी तुमकां आतां दाखयता म्हणपाक कित्याक तेन्ना तुमचे कडेन क्लियरिटी नासली काय तुमकां सांगपाक नाका आशिल्लें दिवोवपाक जाय आशिल्लें पयल्या दिसा तांकां फर्स्ट दिसा तांकां सांगचें ते बसले त्या दिसा पंचायतीन लस दिली परत विड्रॉ केली सो हांव म्हणटा पंचायत हांगा कितें बदल दिसलो ज्या दिसा दिली आनी ज्या दिसा विड्रॉ केली हातूंत बदल कितें जालो सो तो तांकां चर्च पडना आमी लोकांक विचारता पयलीं आमी पंचायत बॉडीक चर्च पडले तुमी एनओसी दिली आतां तुमी विड्रॉ केली ह्या मदीं कितें बदल जालो प्रोजेक्टाचेर लोकांचे म्हणटात ते लोकांचो मागणी आसा ताका लागून आमी दिल्ली लोक पावना मग एक हो आता तुमचो मिराबागचो इश्यू जाला दुसरो इश्यू आसता म्हणून तुमचो आतां जेटी येता ताकाय लोकांचो विरोध जाला आनी एक हे तुका आनी एक हे म्हणटा तुगेलो लोकल आमदार वचून आपण विरोधात आसा म्हणटा आतां सो हे कितें विरोधात लोक पयलीं भिजाटले आसा म्हणटा पळय कशें जालां विरोधान असं म्हणल्यार कशें आसा की तेंचें म्हणणें आसा की ते कोळशा खातीर न्ही जर कोळशा खातीर आसा जाल्यार विरोधान ना अशें आमदाराचें मत आसा पूण लोकांक कित्याक भंय पडला जेन्ना मायनींग नेटान चलतालें सगळे मायनींग ऑपरेशनां आशिल्ल्यो तेन्ना एक 4 जेटींचेर काम चलतालें आनी सगळो इतलो ओर येवन तो वयतालो आतां पळयत जाल्यार जे पयर आतां एक एज्युकेशन जालें शेळवणच्या लोकांनी मोर्चा घेतलो थंय शेळवण आनी वॉटर हे दोनूच गांवच्या लोकांनी तेन्ना मोर्चा घेतलो थंय तेंच्या गांवान एक 6-7 जेटी किंवा 2-4 जेटी नव्यो तेणी परमिशनां मागिल्ली आनी म्हाका सर कितें मागलां लोडिंग आनी अनलोडिंग दोनूय मागलां सो जेन्ना अनलोडिंग येलें तेन्ना लोकांक एक दुसरे भशेन तेजो विचार येता आयन ओवर अनलोड जावची ना आयन ओवर लोडच जावपाक शकता कित्याक मायनी हांगा आसा त्यो मारून गेल्यो वतले त्यो वचची ना देंवन वयतले सो अनलोडिंग जेन्ना जाता तेन्ना तो कोळशाचो दुबाव अनलोडिंगाक लागून येता कित्याक आतां हे जालें नवी तेणी मागल्यात त्यो वॉर्डर आनी शेळवण थंय तेणी आतां सांगलां की आमी करची ना म्हणून पयर सेकंड मिटींग जाली भितर आमचो जो गांव आसा कुडचड्या वाठार जी कंटिन्युएशन ऑर्डरचे फुडें खामामळ मागीर बागवाड चिरफोड हे जे वाठार त्यो ऑलरेडी जेटी आशिल्ल्यो पयलींच्यो मायनिंगेच्यो त्यो जेटी अंडर म्युनिसिपालिटी कडेन रिपेर परमिशन मागून तेणी जी बारीक एक ट्रक वचपाची जेटी आशिल्ली थंय व्हडली जेटी बांदल्या ऑलरेडी पत्रे बांदून कितें तरी चालवा भितर म्हणजे रिपेर म्हणून मागला आनी एक व्हडले भितर साम्राज्यशें तयार केलां सो हे म्हणजे साम्राज्य कित्याक जेन्ना आयज मायनींग आनी चालू सुद्दां जाता जाल्यार कितलो ओर येतलो आतां पयलीं भशेन काय येवची ना अशी काय ऑपरेशनल मायनींग आसची ना थोडी इतलो तुगे सामको बूम आसतना बसून ते 4 जेटीचेर सामको बूम आसतना आतां जवळ आनी धुमाकूळ चल्लो म्हणटा ते तेन्ना पसून 4 जेटीचेर तुगे चलताले आनी आतां आनी सरी अशी तेणी जवळ जवळ 25 सर्वे नंबर दिल्यात जंय तेका अनलोडिंग आनी लोडिंग जेटी बांदपाक जाय न्ही अशें तेणी परमिशन मागलां पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडेन सो जेन्ना 25 जेटी हे मोठे घबाडे जावना 25 जेटी म्हटल्यार सो म्हणजे लोकांक हांगा हे गांव जे वस्त्यार उद्ध्वस्त करपाची तयारी आसा काय म्हणून सो खंय तरी लोकांचे हितूंतल्यान भायर सरतलेच न्ही म्हाका एक सांग हे जर समजून जर पळयलें एक आज परत कॅप्टन विजयाकर तो कितें म्हणटा रस्त्यार उंच जाता ह्या वटच्यान जेटीचे हे करता ह्या वटच्यान बाकीचे बंधारे हे सगळें जर पळयलें तो म्हणटा की हाजे फाटल्यान एक व्हडली कॉन्स्पिरसी आसा अशें म्हणटा तो सो कितें तुका दिसता तथ्य आसा न्ही सावथ गोवा आमी पळयलें जाल्यार एकच मायनचे ऑप्शन जावंक शकता मायना भितर एकच मायनीचे सो एकच मायनीचे जर ओर आसा जाल्यार इतलो खटाटो कित्याक
सो आय डोंट फील दॅट इट इज लिमिटेड टू दीस. आम्ही आता पिसमील पळयतात. आम्ही फक्त बिराबाग बांदनारो, कुडचडें जेटी, वॉर्डर आपली जेटी, शेळवण आपली जेटी. इफ यू कंबायन दीस पिक्चर्स आणि कोडिंग तुगे करत जाल्यार एक भयानक पिक्चर आणि प्लस रस्ते गोड वायटणी. अनेक तुका फकत हे पण दिता हाजे पयलीं तो रस्तो भायर चांगलो जाता चांगलो केन्ना ताणी बिकॉज ऑफ द हेरिटेज हे आसा. मागीर सो ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो पळयल्यो आनी त्यो मॅच केल्यो, डॉट सगळे मॅच केले जाल्यार एक भयानक राक्षस थंय बसलो अशें दिश्टी पडटा. सो आतां लोकांनी म्हाका दिसता हाजेर अभ्यास आमी पयलींच उलोवन जेन्ना आमकां म्हायती ना पूर्ण तेन्ना पयलीं उलोवन अर्थ ना, पण आमी आतां म्हायती काडपाच्या कामाक लागल्यात. आनी जी जेन्ना जशी जशी आमकां म्हायती येतली, आतां आमी काल पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक गेले तेन्ना आमकां खुबशी म्हायती मेळ्ळी, कळ्ळें. सो हातूंतल्यान एक भयानक चित्र कुडचडे एक बंदर करपाचो प्रयत्न आसा काय कितें असो प्रश्न निर्माण जाता. आनी हें बंदर जाल्यार नदीचें अस्तित्व आनी गांवाचें अस्तित्व सामकें सोंपतलें, हातूंत मातसो दुबाव ना. प्लस आनीक आमी कितले म्हणून तुमचे कुडचड्याचे मायनींग डिपेंडंट एरिया जेन्ना मायनींग चलताले तेन्ना ते अंधाधुंदी कशी चलताली काय ना तुवें निमाण्या तुका ते मिशन बायपास म्हणटा आंदोलन सुरू करचें पडलें. कुशींतल्यान दुसरे कडेन अक्षरशे म्हाका ट्रक आनी वेल्यान म्हणटाले कितें 5 लाख दिवया अशें हे आशिल्लें. सो आतां अशेंच हाजेर जर पोलाचो ट्रान्सपोर्ट स्टार्ट जालो जाल्यार कितें दिसता तुका फुडलें चित्र? म्हाका मुखारलो फुडार म्हणल्यार भुरग्यांचो फुडार कसो कित्याक हेल्थ इश्यूज हे ऑलरेडी कुडचड्यान कोवीड जातकीर लोकांची इम्युनिटी सामकी देंवयल्ली आसा. आमकां दिसता हाजे वयल्यान कळटा की बरो बरो जे लोक आशिल्ले ते सुद्दां आज 40-50 वर्सांचेर साम जाम जावपाक लागले. आज 35 आनी 40 वर्सांचे स्ट्रोक आनी हार्ट अटॅक येवपाक लागले भुरग्यांक. सो हे आसतना एडिशनल हो बर्डन जर पडत एनवायरमेंटाचेर म्हाका दिसता इट इज केओटीक. आनी लोकांक दिसता थोड्या आसतात, हांव कोणाची चूक म्हणना कित्याक थोडे जे हाचे डिपेंडंट आसतात सामके प्युअर डिपेंडंट म्हणटा तांकां दिसता की आमकां कॉन्ट्रॅक्ट मेळटले आमकां, पण फाल्यां कॉन्ट्रॅक्ट 25 लाख जोडले दिया तुगे ऑपरेशन जावन तूं 40 लाख मोडचे पडले जाल्यार ते पयशे उरले. सो लोकांनी आतां म्हाका दिसता आनी पीपल ऑफ कुडचडे द बेस्ट पार्ट आय कॅन सी सांगे केपें कुडचडे हॅव लर्न टू लिव विदाउट मायनिंग. दॅट इज द बेस्ट पार्ट. कळ्ळें तुका? पीपल हॅव लर्न टू लिव विदाउट मायनिंग. पीपल हॅव शिफ्टेड टू एग्रीकल्चर. पीपल हॅव शिफ्टेड टू अदर बिझनेसीस. म्हाका इट वॉज जस्ट लायक इम्पॉसिबल आशिल्लें. पण आज कुडचडे केपें सांगेचे लोक मायनिंगा शिवाय जगूंक शिकले आनी जिखले म्हणटा. सो अशेंच पयलीं आमी वेगळे सामकिनी जेन्ना त्यो हाज्यो स्ट्रॉबेरी पयलीं मॅग्नेटाचें मायनिंग करता तेन्ना मॅग्नेट बंद जातकीर सगळें उगवत जाता. आतां पयल्या ते म्हाका लागपाक चड करपाक लागले अशें लोक आसा. येस आनी बेसिकली इट प्रमोट्स हेल्दी लिविंग. हेल्दी लिविंग हे जर सगळ्यात पयलें आतां लोक भायले उठपाक लागले म्हणजे चिमला सारखे हाडून लोकांक जर दाखयलें की सामके सरकाराक नाक मुठी धरून पांया कडेन हाडपाचें पळय. ह्याच विशयाचेर तुमचो हो मिराबागचो विशय जेन्ना सुरू जाल्लो म्हणजे आंदोलन करून एक दीस 2 दीस जाले तेन्ना हांवें संकेत पाठयली ताजे ह्या तातूंतच हांवें मुलाखती केली आनी तातूंत ताणें सांगिल्लें की आमी आमचें आंदोलन चिमला परस खर जावपाचें आसा आनी आमी कितें दाखयतले म्हणाले आतां तें दिसपाक लागला. ना ज्या पर्यंत ताणें आतां आंदोलन चिमलाचें आंदोलन एक 20 दीस पयलीं कांयच चिल्लें. सो हांची तरी इंटेन्सिटी इज मच बेटर दॅन चिमला. चिमला मागीर लोकांनी जसो सपोर्ट दिलो ते चिमलाचे आंदोलनाची गती सामकी वयल्या लेवलाची गेली. सो आनी हांव सामकें नतमस्तक जावन नमन करता सगळ्या चिमलाच्या लोकांक फॉर द टायप ऑफ एज्युकेशन दे डिड. हांगा सुरवातेच्यानच ताणें घाट आरती केली. घाटाची आरती आमी गोंयांत पळयली नाशिल्ली. घाटाची आरती केली, ज्वारी न्हंयची पुजा केली. सो एक दीस मशाल रॅली काडली, शिवजयंती वेगळे तरेन मनयली. सो एवरी डे दे आर डुईंग समथींग डिफरंट. प्रत्येक दिसा दारांनी घालप, शिगम्याच्या हातूंतल्यान मेसेज पावोवप. सो वेगवेगळ्या तरेन हांव खरेंच म्हाका खूब दिसता सत्य आमगेलो भंडारी आमचो संकेत आनी उपेन बरे तरेन लीड केले आसा. आनी बायलांक सामको सॅल्यूट आमचो. बायलांचो पावर मायनस करताना एज्युकेशन जायना. बायलांनी हे एज्युकेशन उखलून धरिल्लें आसा. शिगमो चालू आसतना बायलो थंय बसता शिगम्याचें जेवण थंय करता.
आणि तुम्ही विचार आज बायलो कॅमेराक फेस करून इतल्यो सुंदर बायक दितात. म्हाका खरेंच एक बट करून दिसता बायलांचे विदीन फ्यू डेज दे लर्न हाऊ टू टॉक हे सगळं जर पळयलें जाल्यार गोंय चेंज जाता दिसता तुका. म्हणजे जे पयलीं आमचे थोडे आशिल्ले आमकां कित्याक पडला एटीट्यूड आशिल्लो आतां तो चेंज जावन पडला. आमकां गरज पडला आनी गरज कोण जाणा आमी कोण दाखयतले हो विश्वास निर्माण जाल्लो आसता. खंय तरी एक आता चिमलकारान म्हणटा तशी ती एक दिसता. कारण आता हे चिमलकारा नंतर एक आंदोलन पळयत जाल्यार लोकांक आता अवेरनेस आनी ह्यो गोष्टी आमी करपाक जाय अशें वातावरण एक पूर्ण गोंयान जाताशें दिसपाक लागला. आनी विच इज व्हेरी एक्चुअली गांवचे लोक शायन पळयत जाल्यार इट इज व्हेरी हेल्थी डेमोक्रेसी म्हणची पडटली आमकां. कित्याक लोकांक जर नाका जाल्यार नाका आनी कित्याक नाका तें लोक सांगपाक तयार आसा. फक्त सरकारान तेंचें आयकुपाक जाय. सो ह्या खातीर आमी हांगा चर्चा थांबयतात. एकच तुवें म्हणटा तशें आज हो आनी आमचे विकास भगतान गोवा फॉरवर्ड लोहया मानाचे तो म्हणटा की जर लोकांक नाका जाल्यार सरकाराक करायला जाय. दुसरे म्हाका म्हज्या घरा कडेन म्हाका त्या व्हडल्या हातीक रावपाक नाका. म्हाका शेणा घरा रावपाक जाय. सरकार म्हजे तो बगड्याकच राव म्हण म्हजे कित्याक हे करता. इन शॉर्ट लोकमान्याचो आदर हे करप सरकारने करतलो. सो म्हाका दिसता आतां एक काम सदां कितें जालें तो जेन्ना चड तूं नाक तेन्ना तोंड काडटा. हांगा नाक न्ही हांगा सगळो तुका पदां मिल्लो हांगा कितें उडूं शकता म्हणून कळना. ना अशें जाता तेन्ना एक आसता की इवन माजराक पसून सगळे वचन पालन केले लास्ट माजर आसूं दे आपली उडी मान गळ्याक घालता. सो ही पाळी म्हाका दिसता कोणाचेर सरकारान हाडची न्ही. इतलेंच म्हणटा एक म्हणजे लोकां कडेन जर उलोवन जर प्रश्न मिटतात जाल्यार ते आतां उलोवपाची तयारी सरकारान दवरची पडटली. ना जाल्यार लोक रस्त्यार ते कोर्टाक ऑलरेडी रस्ते आयिल्लेच आसता. एज्युकेशन पेडणे धरून काणकोण पर्यंत आज सगळी गांवांनी आंदोलन चल्ल्यात आणि सरकार 25 दीस कोण मेळ्यात रावंक शकता. हे पाकिस्तानी टेररिस्ट ते टेररिस्ट बसले टेररिस्ट आंदोलनांतले टेररिस्ट तुम्ही येऊन मेळा. हांव म्हणटा तुमचो व्ह्यू पॉयंट डिफरंट आसूं शकता मतभेद आसूं शकता. मनभेद करनाका तुमकांच ताणें निवडून दिला. तुम्ही आतां टेररिस्ट म्हणले पण तुमकां ताणें मत घाला म्हळ्यार तुमच्या विचारसरणी कडेन तांची विचारसरणी मेळटा जाल्यार तुमी टेररिस्टाक मत दिनात. सो हे जर पळयलें जाल्यार एकच आनी हातूंतल्यान लास्ट बंद जाता म्हणजे एक आतां गांव उठपाक लागले. जेन्ना गांव उठटा तेन्ना निमाणे कडेन सरकाराची कितें परिस्थिती जाता हे हाजे पयलीं दिसून आयिल्लें आसा.